प्रवादी म्हणटा आसतना स्ವಂತ आदाय समुदायाक आपायकय. प्रवादी, one who is looking for only for profit, he cannot be a prophet. समजून घेया, अर्थ करंक प्रयत्न करा. one who is looking for mere profit, he cannot be a prophet. स्ವಂತ आदाय समुदायाक आपाय जाता, कुटुंबाक आपाय जाता, पिरगजेक आपाय जाता, वाड्याक आपाय जाता, पवित्र सभेक आपाय जाता. या प्रवादीच्या ग्रंथांत पहिलो अध्याय ओळ 4 तावन 14 पर्यंत आयकोवया. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें. आवयच्या कुशव्यांत तुका रचचे आदीं तुजी म्हाका वळख आसली. तूं जल्मचे आदीं हांवें तुका पवित्र केलो. राष्ट्रां खातीर प्रवादी कसो हांवें तुका नेमलो. हांवें म्हळें, हा सर्वेस्परा देवा, म्हाका कशें उलोवचें म्हूण कळना. हांव एक भुरगो. पूण सर्वेस्परान म्हाका जाप दिली, हांव एक भुरगो अशें म्हणू नाका. जाचेशी हांव तुका धाडटां तांचेशी तुवें वचूंक जाय. जें हांव तुका फर्मायतां तें तुवें सांगूंक जाय. तांकां भियेवं नाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजें सवय आसा. उलयता तो सर्वेस्पर. तेन्ना सर्वेस्परान आपलो हात फुडें हाडून म्हज्या तोंडाक लायलो आनी म्हळें, पळय, म्हजीं उतरां हांव तुज्या तोंडांत घालतां. उमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सगळ्या राष्ट्रांचेर आनी राजांचेर आज हांव तुका अधिकार दितां. सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आनी विचारूंक लागलें, जेरेमिया, तूं कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव एक बातमाचो रूख पळयतां. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, तुवें सारकें पळयलें, कित्याक म्हजें उतर पूर्ण करचे खातीर हांव ताचो पारो करतां. दुसरे पोटीं सर्वेस्पराचें उतर म्हाका पावलें आनी विचारूंक लागलें, तूं कितें पळयताय? हांवें जाप दिली, हांव कतकतलेलें एक आयदान पळयतां. ताचो कांट उत्तरेतावन बागवून आसा. तेन्ना सर्वेस्परान म्हळें, हांव उत्तरेच्या राजाच्या सगळ्या कुळयांक आपयतलो. उलयता तो सर्वेस्पर. देवाचें उतार हें, देवाचे व्हड उपकार. आमी बसया. प्रवादपण. देव पंतावान दिता आनी सांगात दिता. प्रवाद्यांचो उजो देवाच्या उतराची कार्याळ करची सकत. प्रवाद्याच्या तोंडांत आसचें देवाचें उतर परिणामकारी, सुटसुडीत आनी कार्याळ. तें बांदता आनी मोडटा, शळमोडेपण आनी अणीत खंडन करता, लोकांक तयार करता. हो एक सादारण उजो भांगार नितळ केल्ल्या बरी. जेजू क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, देवाच्या प्रवाद्यांनी आमकां कितें सांगलां तें नियाळ करच्या परस फुडें एक या दोन मोठ्ठीं ल्हानशीं घडयता. जल्मातावून तो बॉर्न क्रिश्चन म्हणटात तसलो एक पोरनो क्रिस्तांव आमच्या सादारण उतरांनी. ह्याच दिसा आरवेल्या दिसांनी जेजूक सोडवणदार म्हूण मानून घेतल्या लागीं ताचें संभाशण. हो पोरनो क्रिस्तांव त्या नव्यान जेजूक सोडवणदार म्हूण स्विकार केल्या लागीं हो सवालां विचारते आसा, अब्रामच्या आवय बापायची तुका वळख आसा गी? तो थंयतावन मेसोपोटेमियांतावन हांगा कानान घेवंक कितलें किलोमिटर चल्लो तो? गलिलयाच्या सरोवराची गुंडाय लांबाय रुंदाय कितलें उदक आसा तुका कळीत आसा गी? खंयच्या दिवसाची कास्ताची मासली आसा कळिता गी? हाची जाप म्हाका कळीत ना. जेजून कितलीं अजापां गेल्यान कळितात गे तुका? तेंय म्हाका कळीत ना. मागीर कितें कळिता तुका? आनी तो वळू ताची एकालत्यापणान जाप. हांव एक कोठो मनीस आसलो. हांव एक पक्का भेवडो जावन आसलो. घरा उपाद्र दितालो, लढाई करतालो, गांवच्या लोकांक उपाद्र दितालो. सांजेर हांव घरा येताना म्हजीं बायल भुरगीं कामतालीं.
वो कित्याक एक मारण आयला म्हूण म्हणटालीं कोण ना. पूण ज्या दिसा म्हाका जेजूची वळख जाली, ताच्या उतरांची म्हाका वळख जाली आनी म्हाका आनी ताका एक संबंद जालो, त्या दिसांतल्यान म्हजे थंय एक बदलावण जाल्या. आतां हांव सांजेर वेळार घरा येतां. हांव घरा येताना म्हजीं बायल भुरगीं म्हाका राखून आसात. पयलीं आयदनाचो आवाज आयकतालो, आतां कांतारां किर्तनां म्हज्या घरांत म्हाका आयकतात. एका उतरान सांगचें जाल्यार मोगाच्यानो, हो मनीस त्या ताच्या थळाचेर ल्हान एक प्रवादी जाला हें समजोवचें. एक धाकटो एक प्रवादी जाला. देवाच्या उतराच्या प्रेरणान हो मनीस बदल्ला. ताचे थंय एक उजो पेटला. आज म्हजे थंय आनी तुमचे थंय असलो उजो पेटोवन दी म्हणून सांगून आमी मागया. दुसरें एक ल्हानशें गडीत करेस्माच्या सकट हप्त्यांच्या नियाळाच्या एका बुकांत मेगन मॅकेन्ना ती अशें एक पिंत्रायता. ऑट्टोमन साम्राज्य म्हूण आमी आयकलां शिकता आसतना. तें साम्राज्य आसलें. त्या साम्राज्यान जाल्लें एक गडीत दोग तरणाटे ते ल्हानपणांतावन इश्ट ते जायते तांचे आलोचन्यो आयडिया सांगाता खेळटाले. पूण वाडोवन येता आसतना एकलो शहराच्या कुशीन वेता, एकलो मरुभुमीच्या कुशीन भायर सरता. शहराक गेल्लो क्रमेन एक राय जाता. मरुभुमीच्या कुशीक गेल्लो तो ताचें ध्यान मागणें वर्सांव करन तो एक आत्मीक गुरू जावन बदलता. ह्या गुरू कडच्यान ह्या मनशा कडच्यान जायतो लोक येता, येवन ताचे लागीं सलाह विचारता, मागणें विचारता. हें प्रकरण सगळें आसात. आनी आतां हाचे पाटला उदार जाल्यात. ही खबर ताका आनी एकल्याक रायाक मेळटा. ताका हजारांनी पाटला उदार जाल्यात. कांय तो तुजे विरोध कांय उपराटलो जाल्यार तुजें राजस ओमतें घालूंक आसा. ह्या कांय लढाई म्हणी जाली जाल्यार शेजारी राया सांगाता मेळोवन तुजें राज ताचें करून घेवंक आसा. रायान पयलें पातयो ना तो. मागीर ताका तिके दुबावसो जालो आनी एक दीस तो ताका मेळोंक येता. मेळोंक येताना वोय ताका मेळ्ळो. वोय विचारता, तुजो धनी कोण? तो म्हणटा वडा कालत्यापणान धरणीर दिंबयेर पडोन, तुजो म्हजो धनी, तुजो म्हजो राय. जें कितें हांव शिकलां, जें कितें म्हजे लागीं आसा तुजें तान हांवें घेतलां. पूण हांवें आयकलां तुका हजारांनी पाटला उदार आसात म्हूण आयकलां. कितले जाण पाटला उदार तुका आसात? हो म्हणालो 1.5. आतां रायाक तितके राग आयलो. तो म्हणटाय पाटला उदार आसात वय, पूण 1.5 म्हणटाय तूं, काली गजाल तुजी. म्हाका कितें पिसो म्हूण चिंतलाय गे तुवें? ताका कोड्यार घालून व्हरता, जैलान दवरता. राय परगट करता, फलाण्या दिसा हांव ताका तुमचे मुखार हाडटां. ताच्या पाटला उदारांनी सगळ्यांनी ये जय. त्या दिसा कितें करचें म्हणलें सांगता हांव म्हूण सांगून आनी टेंट घाल्लें आसा त्या कुशीन. आनी बऱ्यांतले बरें ताणें थोडे बोकरे थंय हाडून दवरल्यात, भितर टेंटांत बांदल्यात. ते कोणाकी गोत्तू ना. हाका मुखार हाडलो आनी त्या दिसा खंयच्या दिसा हो येता म्हणलें त्या दिसा हजारांनी खंय घोड्याचेर, कात्याचेर आनी गाडवांचेर कोल्या वंटेचेर बसून लोक हाचे फाटला उदार आयल्यात. हजारांनी फाटीं दिसाना खंय तितलो लोक भरला थंयसर. आनी तो राय म्हणालो, हाचे फाटला उदार कोण मुखार येजय. ताच्या 10 जाणांक म्हाका जाय ताचे फाटला उदार. तांणी तांचो जीव दिवंक जाय तो वळाका सोडटा. सुमार वेळ म्हणसर आवाज ना खंय. सुमार वेळा उपरांत एकलो दादलो मुखार आयलो. ताका आपूण व्हेलो, टेंटाच्या भितर व्हेलो आनी थंयसर बोकऱ्याची गुमटी कातरन रागात भायर हांकां दाखयलें. म्हळ्यार मनशाक कातरला म्हूण दाखयलें. अर्दे मनीस गेल्यात खंय येदोळसो. ताचे उपरांत परतून राय भायर आयलो. 1 जालो आनी म्हाका 9 जाय म्हणटाना आवाज कांय ना. एकदम सायलन्स खंय, एकदम आवाज ना. तितलें म्हणटाना सुमार वेळा उपरांत एकली स्त्री मुखार आयली खंय. आनी तिका भितर आपूण व्हरता म्हणटाना हांगा भायर कोण्णी नात खंय. वो ताचो इश्ट आनी वो राय आनी ती स्त्री मात्र आसा तिका भितर येलें आनी एका बोकऱ्याचे तिका गुमटीकात बरी दाखोवन रगात थंय व्हरयलें. आनी तो राय भायर येवन म्हणालो खंय, तुवें सांगलें सोमा. आमच्या चिंतपा प्रमाणें ऑट्टोमन राया प्रमाणें दादलो 1 आनी स्त्री अर्दे म्हूण लेख करताले. तुवें सांगलें सोमा. आतां वो म्हणालो खंय आत्मीक गुरू, ना ना, इट हॅज नथींग टू डू वीथ द लॉ, इट इज प्युअरली लव. पयलो मनीस तो आयिल्लो ताका कळीत नातलें गुमटी कातरतात म्हणून, देखून तो आयिल्लो तो अर्दो. पूण उपरांत आयिल्ली ती स्त्री तिका कळीत आसलें पयल्याची गुमटी कातरल्या म्हजी कातरतात. तिका थंयसर ऑप्शन ना, ती 1 म्हणालो खंय. ताचे उपरांत ती निमाणें ती बरयता थंयसर, आतां तुमी कोण? त्या अर्द्यांतले गी, एकांतले गी, ह्या हजारांतले आयिल्ल्यांतले एकले? हे सवाल तुमी तुमकां विचारचे मोगाच्यानो. आनी आतां आमी मुखार या. हे सवाल तुमी निरंतर विचारी जाय. हांव कोण?
और दोगी एकगी या हजारांतलो लाखांतलो एकलो. हजारांतले लाखांतले दावल्यात मोगाचे न्हू, आमकां दावोंक व्हडलो वेळ लागचो ना. अर्दें जाल्यार म्हणी पुरो कोणना, एक जाल्यार बारी बरें हें नियाळ करन आमी मुखार या. प्रवादी आमच्या पवित्र पुस्तकांतावन आमी पळोवया. थोड्यो संगती मात्र देवान फावो केलें जाल्यार हांव आनी फादर विन्संट उलोवन आसलें हांव मुखल्या दिसांनी प्रवाद्या विशयांत कांय एका हप्त्याची रेतीर जाल्यार मांडून हाडया. तितले आसात ते तांचे विशयान शिकोवंक तांचीं उतरां आयकोंक आसा. मोगाच्यानो देव मनशाक सांगात दिता, कोणाक तो प्रवादी म्हूण विंचता ताच्या सांगाता तो समकता. मोइजेचें तें सिट्युएशन सन्निवेशनाक आमी वचोंक जाय. सक्कड चिरक्यांक जिवेशी मारी जाय म्हणून फर्माण जाल्लें. आनी तसल्या संदर्भारी त्या बास्केटींत दवरल्या आनी उदकान सोडल्या भुरग्याक देव राखता न्ही गी, त्या वयसो एक भावार्थ बारी भावार्थ जाय. बास्केटीन दवरून उदकान सोडता जाल्यार देव राखतलो म्हूण ती पातेली जाय. आनी देवान ह्या भुरग्याक फारावेच्या दुवे मरिफात राखला. जळत्या बोल्यांत तो पेटुल्लो उजो ह्या मोइजेच्या भितरी एक जळोवंक सुरू जाता. आनी ताका समजता त्याच देवाचीं उतरां, लोकांचें दळदीरपण, लोकांची बोब आनी लोकांचें दूख सर्वेस्पोर देव मोइजेक म्हणटा, तांकां भायर काड. ॲज अ लिबरेटर, प्रवादी एक लिबरेटर मोगाच्यान हें समजून घेजय. तांकां भायर काड. ह्या दोंगरार तुमी म्हाका स्तुती करतल्यात. आनी उपरांत मोइजेची थंयसर सगळीं उतरां पारावेल्याक येता आसतना आमकां त्या दोंगराचेर देवाची स्तुती करूंक तूं वचोंक सोड. एका प्रवाद्याचें प्रथम काम जायचें. आनी हांगा आसलीं तुमी सगळीं ल्हान ल्हान प्रवादी म्हणलें उडास दवरा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार तुमी आनी तुमच्या कुटुंबान निरंतरी देवाक आराधन करूंक तुमी आदार दिवंक जाय. अजापां करूंक देवान बेतकाटी दिली. हर एक खर्ग मोइजे पाराव्याक सांगता आसतना म्हणटा, सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा, आपूण न्हय. हर एका प्रवाद्याचें हें काम मोगाच्यानो सर्वेस्पोर देव अशें म्हणटा. लोकांक धैर्य दिता, भिये नाकात. तांबड्या दर्यांतल्यान तुमी उतरून गेल्यात, आतां शांत रावा. लढाय जाता आसतना देव तुमचे खातीर झुजतलो. कळ्ळी 14वो अध्याय 14वी ओळ, शांत रावा. एका प्रवाद्याचें काम हेरांक बेस्तावचें न्ही, हेरांक तांकां नकलां करचीं, तांकां सकयल घालचें न्ही मोगाच्यानो. शांत रावा, देव तुमचे खातीर झुजतलो. देवान मान्ना, लवे, उदक आनी कितें खावचें पिवचें पुरा दिलां जाल्यार देव तुमची जतन घेतलो. आनी उपरांत ती बेसांवां व्हडलो आमी नियाळ केलो. आज प्रेज एंड वर्शीप करता आसतना 20 आनी 3 अध्याय निर्गमन ग्रंथ 25 आनी 20 आनी 6 ओळ. आयक ये इस्रायला, तुमी देवाचें आराधन करता आसतना उदकाचेर खाणाचेर बेसांव पडटा, पिडा पयस जाता, गर्भपात नंस जाता, वांजडी म्हणली आसची नात, संपूर्ण आवक मेळटा. हें प्रवाद्याचें काम. लोकांक एकामेकाक धैर्य दिवचें. आनी निमाणें तोच प्रवादी मोइजे द्वितीय नियमांत 30वो अध्याय थंयसर 15 तावन 20 म्हणसर वळीन 2 वाटो, एक वाट जिविताची, एक वाट नासाची, मरणाक वेची. खंयचें विंचून काडूंक जाय तें देवान आमकां सोडलां. पूण प्रवाद्यान खडाखडी सांगात थंय एक शब्द वापरला. जर तर तुमी देवाचें उतर आयकना जाल्यार आमी सट्टाव जावन तें उतर उपयोग करना, पूण पवित्र उदकांत घाला तें तुमचें सत्यानाश जातलें. हें प्रवाद्याचें काम मोगाच्यानो. प्रवाद्यान जागोवंक जाय, तुमी एकामेका जागोवंक जाय. पळय पुता, सारक्या वाटेन चल, ना जाल्यार आमचें सत्यानाश जातलें. तांच्यांचें न्ही, आमचें सत्यानाश जातलें. आमी एकामेकाक जागोवंक जाय मोगाच्यानो. मुखार या आमी. आनी एक प्रवादी सामुएल, थंयसर एली आसा. कितें जालें थंयसर एलीन अण्णाक म्हणचीं उतरां. प्रवादी तोय, अण्णा समाधानान वच, तुवें जें कितें सर्वेस्परा देवा लागीं मागलां, पयलो अध्याय 17वी ओळ, तें तो तुका दितलो. बोवा पुरबायचीं उतरां. आमी एकामेकाक असल्या धैर्य दिवच्या उतरांनी, पवित्र पुस्तकाच्या उतरांनी एकामेकाक धैर्य दिता आसतना आमी हर एकलीं प्रवादी जाता. जें कितें सर्वेस्परा देवा लागीं तुवें मागलां, देव तुका दितलो. ती गर्भेस्त जाली, पुताक जल्म दिलो, पूत वाडलो. देवाचें उतर ताचे सवय आसलें आनी सगळ्यांनी ताका खरो प्रवादी म्हूण वळखून घेतलें. आनी तो प्रवादी जावन तो मुखार गेलो.
आनी ह्या प्रवाद्या देखून प्रवादी म्हणटाना कळें सांगचो विशय न्ही, देवाची खुशी कितें जाल्या ती सांगचो. ह्या संमेलन मुखार साऊल येवच्या आदल्या दिसा सर्वेस्परान ताका कळीत केलें, फाल्यां एकलो येवचो आसा तुजे कडच्यान, ताका राय म्हूण तुवें मागूंक जाय. उपरांत त्याच रायान ताका ताणें मागुल्लो पयलें 15व्या अध्यायाक वेता आसतना तुमकां वेळ मेळटना वाचा. सामुएलीचें पयलें पुस्तक 15वो अध्याय. देवाक विधेयपण मानता, होंबलियो न्ही, देवाक विधेयपण मागता. तुमकां वेळ मेळटना परतून आनी परतून वाचा. आनी म्हणटा वो, देवान तुका राय म्हूण मागुल्लो, आतां देवान तुका तिरस्कार केला. हेंय प्रवाद्याचें काम. हरी एका मेठांक मगजानो प्रवादी आमकां जागयते आसात, आमकां हिंस उतरां. उपरांत आनी एक प्रवादी थंयसर येता, नातान प्रवादी. दावीद राय सुकोवन पडल्या वेळार आनी आपणें कांयच सूख करूं ना. आमचे मदें आमचे स्वभाव तसो, कांयलें सडवणें सूख करची, कांय जायनातलें बरी, कोणाक कळनातलें बरी, आमी तशेंच चलचें. आनी तसल्या संदर्भार नातान प्रवाद्याचो उडास काडी जाय, आमी थंयसर प्रवाद्याचें स्थान घेजय. मोगाच्यानो नातानान म्हणची उतरां दावीद रायक, तुजसो तो मनीस आनी एकल्याचें बोकडेचें पील अन्न कातरन केल्लो. देवान तुका इतलें पुरा बरेंपण दिलां जाल्यार आनी एकल्याच्या वस्तूंचेर कित्याक तूं दिश्ट घालताय. आतां दावीद रडता. पयलें सामुएलीन सांगता आसतना साऊल रडता. मनशांनी आपलें उणेपण वळखून घेवंक हरी एका प्रवाद्यान काम करूंक आसा. कोणेंय केल्ली सूख बेश्टें दोळे धांपून माजरा बरी दूद पिल्यार जायना. मोगाच्यानो कितें सांगूंक आसा त्या त्या जाग्यार सांगूंक जाय, सांगच्या वेळार सांगच्या रितीन सांगूंक जाय. आंगार पडाचें म्हणून ना, सत आसा तशें उलयचें, लढाई करी जाय, बॉब मारी जाय म्हणून ना. नातानान कांय बॉब मारूं ना. तुजसो तो मनीस एका घटना मरिफात थंयसर सांग सोडटा. मोगाच्यानो उपरांत प्रवादी एलिया आसा. एलियाच्या एका उतराक सुखी धाड जाली तें, कित्याक म्हळ्यार देवाचो आत्मो ताचेर आसुल्लो. दव या पावस पडचो ना म्हणालो. पूण ताच्या उपरांत ताणें करची ती अजापां पळया. झरेपाताच्या विधवेची पिठाची मडकी आनी तेलाची भरणी मुगदोंक ना. देवाचो आत्मो आमचेर आसतना जायत्यो संगत्यो बऱ्यो जातात. आमी कितें आशेतांव, आमी कितें हेरांक बरें मागतांव तें देव करता. मोगाच्यानो मेल्ल्या भुरग्याक जीव दिता. कितें म्हणालो तो आहाब्रायाक, पळया परतुनी प्रवाद्याची उतरां 20 आनी 1 अध्याय. रायांचें पयलें पुस्तक 20 आनी 1 अध्याय ओळ 19. नाबोताचें रगात सुन्यांनी लेवलें, तुजेय रगात सुनी लेवतलीं. आनी 22वो अध्याय 30 आनी 7 ओळ तुमी पळयली जाल्यार राय लढायेक गेल्लो, उपरांत मोरता, थंयच वाटेर उरता, ताचें रगात सुन्यांनी येवन लेवलें. मोगाच्यानो भोव गरजेचें. कितेंय एक चड उणें जाताना मनशांक सारकी वाट दाखोवंक जाय. आयकनात जाल्यार कडाकडी सांगोंकय जाय. उपरांतलें देव पळयता. जशें नाबोताचें रगात तुवें वारयलें आनी सुन्यांनी ताचें रगात थंयसर मार्गार लेवलें, तुवें तसोच मार्गार पडोवन मरतलोय. राय मार्गार पडोवन मेलो न्ही गे. ताचें रगात सुन्यांनी लेवलें न्ही. देखून कितें आमी करता, परशें उलयतना एक मलगडो व्यक्ती म्हणालो, माथ्याक वतुलें पांयांक देवचें स्वाभावीक. माथ्याक वतुलें पांयांक देवचें स्वाभावीक. मोगाच्यानो ताका व्हडली जानवाय गरज ना, देंवोन येता. आनी तो मनीस म्हणालो, पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा खंय, पांयांक वतुलें माथ्याक सडटा. जें कितें आमी आज करता ताचो परिणाम आमकां भोगूंकय मेळटा. हें समजून घेवचें, हें आमकां समजता. मोगाच्यानो उपरांत एलिशा विधवेचें तेल कितें प्रासलें, वोस बाये वीक, तुजें रीण फारीक कर, नामान बरो जाता. वोस आनी उदकान देंव. 7 पटी सकयल देवानी वयर ये. ताची कात भुरग्याच्या काती बरी जाली. प्रवाद्याचो उजो मोगाच्या नवो. प्रवादी म्हळ्यार देवाच्या सहवासान. हांवें सांगूंक विसरालो, वॉट इज द मिनींग ऑफ प्रॉफेट. प्रॉफेट मिन्स प्रॉफेट इज द माउथ पीस ऑफ गॉड. लक्षान सांगचो मनीस न्हय प्रवादी. प्रवादी देवाची खुशी कितें म्हूण सांगून समजोवन एकामेकाक समजोवचो. माउथ पीस ऑफ गॉड, देवाचें तोंड प्रवादी. देखून प्रवाद्यातय तो उजो आसूंक जाय. मुखार एक 3 बूक स्त्रियांच्या नांवान आसात, रूथ, जुडीत आनी एस्तेर. हांगा विवरण दिना. हर एकल्यानी हे बूक तुमी 3 बूक जाता तितल्या बेगीन वाचूंक जाय.
कसल्यो एक भावार्थी स्त्रियो, कसलें एक प्रवादपण तांचें, कितें तांचें मागणें मोगाच्यानो समजून घेवंक प्रयत्न करा. आमची जिणी हें वाचलें जाल्यार आयच्या बरी फाल्यां आसची ना, फाल्यां खंडीत बदलतली. मुखार आमी या. इसाया प्रवादेचें ग्रंथ आमी पळोवया. कितें म्हणटा इसाया. पयल्या अध्यायांत तुमी वाचूंक गेल्यार जाल्यार पाडो आपणाच्या धनयाचो गोठो खंय म्हूण ताका कळीत आसा. गाडवाक ताचो धनी कोण म्हूण कळीत आसा. पूण म्हज्या भुरग्यांक हांवें जल्म दिल्ल्यांक म्हजी वळख ना. हांवें जल्म दिल्ल्या, हांवें वाडयल्ल्या म्हज्या भुरग्यांक म्हजी वळख ना. कालच्या दिसा एक कोट आतां इलेक्ट्रॉनीक माध्यमांत मस्त बऱ्यो संगती येतात मोगाच्यानो. त्यो संगती आमच्या काळजाक लागतात. तातूंत एक कोट अशें आसा. जर तर जल्म दिल्ल्या, रसल्ल्या, पोसुल्ल्या देवाचो एक व्यक्ती जावंक ना जाल्यार तो हेरांचो कितें जायत. जिसने फायदा किया, जिसने जन्म दिया, पाला पोसा, अगर एक व्यक्ति उसका नहीं होता है वो किसी का नहीं हो सकता है. हे वाक्यांत इतली गुंडाय आसा. जर तर तुजो दादलो तो देवाचो मनीस जावना, तो तुजो कालें जायत. तुजीं भुरगीं जर तर तीं देवाचीं भुरगीं जावनात, तीं कोणाचीं कालें जातीं, तुजीं कितें भुरगीं जातीं. आतां तुज्या फिरगजेचो याजाक एक देवाचो मनीस जावना, तो लोकांचो कालें जायत. समजता म्हण चिंता. मोगाच्यानो रसल्या देवाची जर तर आमी जावना जाल्यार देखून हर एकल्याचें तुमचें प्रवादपण म्हणटना तुमच्या भुरग्यांक, हर एकल्या भुरग्यांक नातरांक देवाची वळख शिकय जाय. देवातय तांकां व्हरी जाय. देवाच्या सहवासान तांणी वाडा जाय. एक सैरीक पळयतना पळय जाय हें कुटाम देवाक लागीं आसा गे, देवाच्या सहवासान तें आसा गे. जर तर तें कुटाम देवाच्या सहवासान ना, तें आमचें जावचें ना. जातलें कोण ना, पोर्स करून बांदून दवरयेत, पूण निजावणी जायना. समजून घेवचें. ही इसाया प्रवाद्याचीं उतरां. आनी उपरांत तो म्हणटा, पूण बाचावी आसा, येया आमी बसया, उलोवन पळोवया. तुमचीं पातकां तांबडीं जाल्यार, रक्तावर्णाचीं जाल्यार तीं हिमा परी आनी कापसा परी जातलीं. आयकल्यार बऱ्यो वस्तू तुमकां मेळटल्यो, पूण आयकना जाल्यार तालवारीन नास जातल्यात. आनी उपरांत इसायाचें आपोवणें. देवान तो इंगळो ताच्या वोंटांक लायलो. तो म्हणालो, मेळ्या वोंटाचो लायिल्ल्या कुडलें ताचे अपराध काडले. मोगाच्यानो ह्या रेतिरेच्या वेळार आमी मागया. कशें तुरीपलान ते इंगळे उज्याचे आसात, ते म्हाका दिसता ते सगळ्यांच्या आमच्या वोंटांक एक उणोवणी लागलेल्यार बरें लागाची. तो आमचो इल्लो कुलकुलोय सुटा जाय. ती कुरवणी पिरंगोणी इल्ली उणी जाय जाय, इल्ली सुटसुडाय ये जाय. सगळ्यांक वो लागो. अन्न उजो लागोंक जावचो ना, पूण सोमी सर्वेस्पोर देव लागयतलो म्हणली म्हजी पातयेनी. आनी आतां जेरेमायाक आमी कितें वासाप आयकलें, थोड्यो संगती गरजेच्यो. कितें म्हणटा सर्वेस्पोर, तूं जल्मोचे आदीं तुका पवित्र केलो, राष्ट्रां खातीर प्रवादी केलो. हें सगळ्यांक आमकां लागता. आमकां बेश्टें जल्म दिवना. आमी ह्या संवसारांत थोडे दीस वाचून मातयेक सारें जावन सिमिस्त्रीन वचोंक आमकां रसलें न्ही मोगाच्यानो. आमकां राष्ट्रां खातीर प्रवादी जावन रसलां. आनी तोय म्हणटा म्हाका उलोवंक कळना. पूण सर्वेस्पोर कितें म्हणटा, तुका धाडिल्ले कडेन हांवें तूं वच, फॉर्मायिल्लें कर, भियेनाका. हांवें तुजो हात, म्हजो हात तुका लायला. म्हजीं उतरां तुज्या तोंडान घाल्यांत. आनी उपरांत पळया, उमटूंक आनी मोडूंक, नास करूंक आनी विबाडूंक, नव्यान बांदूंक आनी रोवूंक, सर्व राष्ट्रांचेर राजांचेर हांव तुका अधिकार दितां. जेजून माथेवाच्या वांजेलान निमाणें अध्याय, निमाणी वळखालें. सर्गी, संवसारी, पाताळी सर्व अधिकार म्हाका दिला आनी तो अधिकार हांव तुमकां दितां. विसरनाकात मोगाच्यानो. कोणेंच विसरूंक नजो. देखून आमी बेश्टेपा बरी करूंक जायना कोणेंय. आमी क्रिस्ताचे सोजेर. देखून क्रिस्माच्या सक्रामेंतान आमकां क्रिस्ताचे, वी आर सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट, वी मस्ट बी सोल्जर्स ऑफ क्रायस्ट अँड नॉट जोकर्स. आमी जोकर जावंक जायना. मुखार पळया, आमी मुखार पळोवया. 2 संगती प्रवादी म्हणटा आसतना जेरेमिया तूं कितें पळयताय. तो कालें म्हणालो, हांव बादमाचो रूख पळयतां. मिन्स प्रॉस्पॅरिटी, बरेपण, ग्रेस्तकाय, संपत्ती, भलायकी, भुरगीं, भांगार सगळें आस्त. बादमाचो रूख. उपरांत म्हणटा आतां कितें पळयताय. कच्चें एक आयदान, सळसळ्या उदकाचें एक आयदान म्हणटना तुका कश्टी आसतले.
त्यो मोगाच्यान ही सूख आमी करची न्ही खाली आमच्या घरा संतोषू समाधान ಎಂತ जायचंय पिडा म्हणली आसो नजो मोती गिराराई म्हणली आसो नजो मागले पुरा मेळा जाय नो दोन्ही सांगाता वेता प्रवाद्याच्या जिवितांत हे दोन्ही आसलें हांव आनी तूं जर तर प्रवादी जावंक आशेत हांव आज जिंदाबाद म्हणले फाल्यां मुर्दाबादी म्हणटात दोनांयकी तयार जा आज बारी बरो तो मनशां फाल्यां एक ल्हानशें गुंड सुवी तोपून वाऱ्यान काडूंक की पुरो देखून धरणीरत राव मनशा वाऱ्यार उबा नाका वाऱ्यान काडल्या बेलुना भशेन जायनाका पंचर जाल्ल्या टायरा बरी जायनाका हे कसल्याक राव हे हांगा आमकां समजून येता बदमाचो रूखी प्रवाद्याच्या जिवितांत आसा आनी खतखतचें आयदानी आसा जस हे दोनी सांगाता मुखार वचोंक जाय आनी आतां प्रवाद्याची ती बोब कितें म्हणटा 20व्या अध्यायाक पावतना जायतें काम केलें ये देवा तुवें म्हाका भुलयलोय तुवें म्हाका मोस केलोय लॉर्ड यू युज्ड मी यू एब्युज्ड मी यू मिसयुज्ड मी यू ओवर युज्ड मी म्हजे वरवीं आनी जायना हांव आनी उतार परगट करिना म्हणटा प्रवादी ताच्या उपरांतलीं वाक्यां आज आमी घरा व्हरूंक जाय त्या 20व्या अध्यायांत 9वी ओळ म्हज्या काळजांत एक उजो पेटला तो म्हज्या हाडांनी रिगला म्हाका आयकाता आकांत म्हजे इश्ट हांवें पोडचें राखोंक पडल्यात पूण एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर देव म्हज्या बगलेन आसा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया हालेलुया एका बळवंत विरा सारको सर्वेस्पोर देव म्हजे बगलेक रावला दुस्मान आदलोन पडटले लजेन भरतले सुपोळ जावचें ना समजून घेया सर्वेस्पोर देव आमी पोरतांव नियाळ करते आसा देव रोसुल्लो देव मनशां सांगाता चलता मनशां सांगाता उलयता मनशांक तो संस्कार दिता बळ दिता घटाय दिता सगळें दिल्लो देव तो आमचे सांगाता आसा एका बळवंत विरा सारको प्रवाद्याक 2500 वर्सां आदीं कळ्ळां म्हाका आनी तुका आजुनूय कळना जाल्यार ताका देव कारण न्ही आमीच कारण कित्याक म्हळ्यार आमी हे समजोवचें प्रयत्न करूना जावंक पुरो आनी मुखार पळया 20:3 अध्याय 20:9 म्हजें उतर उज्या सारकें कडपां पडतलें हातोडे सारकें देवाचें उतर उज्या सारकें मोगाच्यानो कडपां पडतलें हातोडे सारकें हेब्रेवांक बरयल्या पत्रांत असो सारांश दिला देवाचें उतर जिवें क्रियात्मक पाजले 2 दारींच्या तालवारी बरी प्राण आनी आत्मो संद आनी हाडांचो सार काळजांतले अत्रेग पारखिता चिंतना ताका कळीत आसात सगळें ताका कळीत आसा आमकां हर एकल्याक आमच्या करण्यांचें लेख दिवंक आसा प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आज आमी हांगातावन वेता आसतना आमी हर एकल्यांनी आमचें तें आसलें पवित्र स्नानांत आमकां याजक प्रवादी आनी राय म्हूण तें मागलें समजून घेवचें आनी प्रत्येक जावन आमचें प्रवादपण आमी जिवें करचें करूंकूच जाय मोगाचेनो उपरांत एसेकियेल आनी दानियेल तुमी एक हांगा म्हाका दानियेलीच्या वाचपांत एक बारी अपुरबायाची गजाल मेळ्ळी सुजान्नाक थंयसर ते 2 जाण मलगडे जिवेशीं मारूंक पळयत आसतना कालें म्हणटा देव सर्वेस्पोर देव दानियेलाचो आत्मो जागयता सर्वेस्पोरान सुजान्नाची बोब आयकली आनी पवित्र आत्मो दानियेलाक जागयता जानवाय दिली आमी केदाळा जागी जावची मोगाच्यानो हे सवाल आमी विचारी जायने आमी केदाळा जाणीक जावची केदाळा आमची न्हीद सोडची कोणेकलो अशें उलयतना म्हणालो वॉल लायता आसतना आमकां उखल नडल्या वेळार बरी न्हीद पडली काय ते माथ्यार थंड उदक वतना येपटीं दोळे उक्ते केल्ले अशें कर परतून दांपुल्ले थोडे पटी मागीर उक्तेच जावना म्हळ्यार दोळे उक्त्यात दिसता आसा सायट इज देर इन सायट इज नॉट देर सायट इज नॉट इनफ मियर सायट इज नॉट इनफ वी रिक्वायर्ड इन सायट ना जाल्यार कांय जायना मोगाच्यानो आमी पेद्दा भशेन आसता कांय उबना भितर पेंगटांत बोळना आनी अर्द्यांत उबना म्हणटात पळय त्या भशेन आमी जाता आमी आत्मो जागयलो आज मागया आमी आमचो आत्मो जागोवंक जाय उपरांत जॉयल आसा आमोस आसा जॉना प्रवादी आनी आज जॉना विशांत 1-2 सोप सांगाचंय कित्याक ह्या दिसांनी जॉना विशांत आमी आयकलां पयले पटी जॉनाक उतार आयलें नटवंक ना आपणा चित्त खुशी केली
पूण दुसरे पटी उतार येताना जॉनाक रावोंक जावना, उजो पेटलो भितर आनी गेलो त्याच उज्यान 3 दीस सगळ्यान सोलून वचून मोगान न्ही रागान ताणें प्रवाद केल्लो. फकत 40 दीस उरल्यात. आयदर यू विल फ्लरिश ऑर फेरिश, दोनूच संगती. सगळ्यांनी हें उतार बारी सिरियस कान गेलें. देवाचें उतर तुमी सांगतना मोगाचें न्हू, हर एका मनशाच्या काळजाक लागता, हर एकली सिरियस कान घेतात. हें उतलें उडास दवर न्हू. आज मुखार या आमी कितें प्रॅक्टिकल 1-2 संगती आमकां पवित्र स्नानांत याजक, प्रवादी आनी राय जावन मागला आमकां. पवित्रपणी त्या उतराचो उजो आमचे भितर घाला. आमी समजून घेवचो. आमचे मोदें प्रवादी जाय मोगाच्यानो. आसात जायते प्रवादी आसात. सताक साक्ष दिवचे, सुम्या पाशीर वावुरचे, गरज पडल्यार ते एक दादलो आनी एक स्त्री कशी मुखार आयली जीव दिवंक, जीव काडूंक न्ही. आमचे प्रवादपण आनी एकल्या जिवशी मारूंक न्ही मोगाच्यानो. आमचे प्रवादपण गरज पडल्यार आमचो जीव दिवंक, आमच्या रागात व्हरूंक आनी एकल्याच्या रागात काडूंक न्ही. ते आमचें काम न्ही तें. आमी सोम्याचे पाटलावदार ताणें वारयला रागात, गरज पडल्यार आमी वारोवचें. उडास दवरया. आज विशेश जावन तुमचे लागीं विनंती करता, विविध फिरगजांची तुमी आसात. हो उजो जिवो दवरूंक आमचें एक मस्तू सदान जाते आसा. गवडी बापाचें वर्तें सदान जाते आसा. 12 वारड्यांती 12 जण याजक ह्या कॅरिस्मॅटिकाक मुखेली जावन विसोन आयल्यात. कॅरिस्मॅटिकाक 12 वारड्यांनी 12 लायक मुखेली आसात. हे दोळूच लागीं 6 वारड्यांनी तरबेती जाली. 50-60 फिरगजांनी हर एका हप्त्यांत एक दीस मागण्याचो पंगड सांगाता येवन मागता आसा. आज तुमच्या लागीं विनंती मोगाचेनो, बेगीच तुमच्या वारड्यान तरबेती जावची आसा. ह्या तरबेती मुखार हर एका फिरगजेंत एक ल्हानशें एक मागण्याचो पंगड. 27 फिरगजांनी शुक्रारा दिसा आराधन आसा. सांजेर मीस आसा. एक अर्दो घंटो पयलें येवन एक 8-10 जाणांनी त्या फिरगजे पासत संवसाराच्या गरजां पासत मागोवंक जाय. हर एका फिरगजेन तो मागण्याच्या पंगडान तो विनवणेचो पंगडय मागीर जाता. मागण्याचो एक भाग, एक विनवणी हे करूंक आमी प्रयत्न करया मोगाचेनो. सांगातच प्रवादी म्हणटा आसतना स्वंत आदाय समुदायाक आपायकय. प्रवादी one who is looking for only for profit, he cannot be a prophet. समजून घेया, अर्थ करूंक प्रयत्न करा. one who is looking for mere profit, he cannot be a prophet. स्वंत आदाय समुदायाक आपाय जाता, कुटुंबाक आपाय जाता, फिरगजेक आपाय जाता, वाड्याक आपाय जाता, पवित्र सभेक आपाय जाता. देखून स्वंत आदाय पळोवंक ना. एकामेकाचें बरेंपण आमी पळोवंक जाय मोगाचेनो. आनी आतां एक 4 संगती सांगून मुग्धून सोडता. 4 हंताचेर आमचें प्रवादपण हो उजो जिवो दवरचो. हर एका घरांत आमकां डेली प्रवादपण आनी उजो पेटोवचें. घरांत इल्लेशें मागणें तें सदांय इल्लें आसा जाय. आमच्या घरांत मागणें केल्लें शेजारा आयका जाय मोगाचेनो. एकलो क्रिस्तांव न्ही, तो फ्लॅटान नवो आयिल्लो. बेगिनांतल्या एका टिचेरी लागीं अशें ताणें विचारलें, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲವಾ? ताणें म्हळ्यार तो ल्हान आसतनाच्या शेजारा तांकां कंतार आयकताली, ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಇಲ್ಲವಾ? मोगाचेनो जर तर आमकां हें लागता जाल्यार आज सारकें करूंक प्रयत्न करया. डेली ट्रान्सफॉर्मेशन उजो. हप्त्याक एक पोटी आमकां आयतार आमी इगर्जीक येता, सोनवारा येता. तुमच्या भुरग्यांक जागया. पुता दुवे खंय तर तूं आसल्यार आयतारा दिसा आल्तारी मुखार वचवता. सपोज सोनवार आनी आयतारा जायना, खंयच्याय एका हप्त्याच्या दिसा थोड्या गांवांनी अवकाश ना, हप्त्याच्या एका दिसा म्हणी आल्तारी मुखार वचपुता. सांगातच हप्त्याक एक पुटी कॅरिस्मॅटीक मागणें आसा, सक्रामेंताचें आराधन आसा, तातूंत एक भाग घेवंक आपोवणें दिवया. विकली ट्रान्सफॉर्मेशन. म्हयन्याक एक पोटी आमकां वाड्यांत आमी सांगाता मेळटा. देव समुदायान जी येता वाड्यान सांगाता मेळचें. आनी वर्साक एक पोटी कुटुंबां सांगाता जावंक पुरो असली रितीर ह्या मुलकियेचें, ह्या पोट्टायेचें, लोगो सागवेचें, ह्या रिशीमा नाकवेचें, ह्या आमच्या पास्टल सेंटरांत मुखल्या दिसांनी असलो अवकाश तुमकां आसतलो. ह्या खंयसरी पयस तुमकां खंय वचोंक जाता. वर्साक एक तुमच्या फिरगजेच्या रेतीरेच्या बराबर कुटुंबां सांगाता एक रेतीर सगळ्यांनी करी जाय मोगाचेनो. सगळ्यांनी करूंक जाय. ही कृपा मागून घेवया. आनी आतां उबे रावया आमी. आमच्या भितर सगळ्यां थंय ओ देवा हो उजो तूं पेटय. तुजो उजो पेटोवन दी.
आणखी जायते प्रवादी आसात. मुखल्या दिसांनी आमी एक एका प्रवाद्याक कानगोन ताचें जिवीत आमी नियाळ करता आसतना आणखी उजो सडीत पेटतलो तें भाग देव आमकां दिवं दी म्हूण हांव मागतां. तुमी मागा.